गोंयांत एके वटेन पावसाचो ऑरेंज अलर्ट, दुसरे वटेन मडगांवां वायनाड सारखी परिस्थिती. मडगांवां हॉरायझन हॉस्पिटला फाटल्यान आशिल्ल्या बिल्डिंगांक धोको. फायर आनी एमर्जन्सी सेवेच्या जवानांनी सुवातीर वचून परिस्थिती पळयली. लोकांक घरा रिती करची म्हूण शिटकावणी. लैंडस्लाइड जाला नियर बिहाइंड हॉरायझन हॉस्पिटल सपना व्हॅली बिल्डिंग्स ह्यो रेजिडेन्शियल बिल्डिंग आहाय आयदर सायड आनी तेंच्या मिडलान रस्तो आहा सारको आनी तो डेड एंड म्हणजे थिंगा बेस्ट वॉल काडून तेणी 3-5 मीटर मायज आसतले ते वॉल काडून तेणी दवरले आहा. सो हें सकयल पडलें तें पावसान सगळें हें गेलें ती बेश्टी माती घायला डेड वॉल म्हणजे बेस्ट हें काडलो तेणी वॉल बेस्तलो तुगेलो मेन रिटेनिंग वॉल म्हणा तो. सो आयदर ती बिल्डिंगूय आहा ते एंडिंगाक आनी एक बिल्डिंग आहा तेंची. सो ती बिल्डिंगेची मेन डेड वॉल आहा तो एक्सपोज जाल्लो आहा. हें लँडस्लायड जावन रस्त्याक सारकें हें जाल्लें आहा मिडल तें दोनूय बिल्डिंगेचे मोद हें जाल्लें आहा. सो थिंगा तेंय एक्सपोज जाल्लें आहा आनी हेजेंय एक्सपोज जाल्लें आहा. सो एक्सपोज जावन ही माती सॉफ्ट माती घायलेली काट करून. सो ते कोसळत जितले पावस येतलो ते कोसळत वयतले. हे सायडीन आमी तेंका एवोकेट केल्ले ऑलरेडी कित्याक सांगूंक जायना आमी रिस्क घेवंक जायना कित्याक आमचें इन्स्ट्रक्शन आहा तेणी भायर सरपाचें. कितें जाल्यार मागीर हाल्या आनी इन्स्ट्रक्शन दिवंक ना म्हणून जायना कित्याक ते आमकां पयलीं इन्स्ट्रक्शन दिवपाक लायफ इम्पॉर्टंट. हें इम्पॉर्टंट न्ही हें मागीर करूंक जाता कित्याक हें आतां तेणी बांदून काड इमिजिएटली तें बांदून काडूंक जाय. ओके ना जाल्यार हे आतां जितलो पावस येतलो आतां पावस आहा ऑरेंज वॉर्निंग अजून आहा हें आहा आनी हें जितलें उदक वयतलें तें कोसळत सकयल वयतलें. सो हें आनीक एक्सपोज जावपाचें आहा. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस.